फाटल्या कांय दिसांसावन कालोर बरोच वाडला। हो कालो थंड करपा खातीर लोक गांवांनी न्हंयचेर न्हांवपाक वचपाक लागल्यात। मात ताकार धावकोण आनी ओकाम ह्या दोनूय न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ले कडेन उदकान बुडून दोगा पर्यटकांक मरण आयिल्लें। हे फाटभुंयेर फाटल्या म्हयन्यांत उपजिल्लोधिकारी निलेश दायकोडकर हांणी दोनूय न्हंयांचेर पुलीस तैनात करपाचो आदेश दिल्लो आनी पर्यटकांक न्हंयचेर न्हांवपाक बंदी घातिल्ली। मात पर्यटक येवपाचें बंद जायना, ताका लागून न्हंयचेर पुलीस तैनात केला। ताकार दावकोण आनी ओकाम हांगा आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयक गेल्या आठवड्यात दोग जाण तरणाटे बुडले। धारबांदोडा तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर निलेश दायकोडकर यांनी फोंडा पुलीस आनी कुळे पुलिसांक दोनूय जाग्याचेर गस्त घालपाची ऑर्डर दिली आनी त्या ऑर्डरीचें पालन फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर आनी कुळेचे PI राघोबा कामत हे दोगी जाण पाळीत आसा। गेल्या 2-3 दिसां पासून दोनूय जाग्याचेर पुलिसांची गस्त आसा। आज ताकार दावकोण ह्या स्पॉटार कितलेशेच जाण ट्युरिस्ट उदक न्हांवपाक येयल्ले, पूण हांगा आशिल्ल्या पुलिसांनी तांकां धांवडावन घातले। तेजे खातीर स्थानिकांनी त्यांचे आभार मानलेले आसात। दावकोणच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।